विकासाची पावलां मारता ती थोड्यांक बरी दिसना। ट्विस्ट एंड टर्न करून कशे सगळे कोला तेंकोन येता तुमी पळयल्ले आसा। आमचे मुखेलमंत्र्यान तशेंच सरकारान तशेंच केंद्र लिडर येवनूय सांगपाचें आहा कोल आमकां कशेंय व्हडल्या प्रमाणान वाडोवपा नाका। वयल्यान आहा तो आंकडो आमकां 50% कमी केल्लो जाय। कोल कोणा मायज नाका, गोंय काळें जाल्लें कोणा नाका। पर्यावरण राखपाचें काम आमचें आसा, बरे जबाबदारीन आमी समजता आनी आमी सांबाळ तेजे करतले। आतां ब्रॉड गेजींग आहा, थोडे तेका संबंध लायता की कोला लागून करता, हें सारकें चुकीचें जावन आसा। इलेक्शन नॉर्मली असले केन्ना जाता, इलेक्शन जवळ पावता तेन्ना एक 6 म्हयने पयलीं जाता। हांव हेंकां म्हणटा हेंकां स्ट्रेटजी सुद्दां ना, म्हणजे हे 1.5 वर्स पयलीं हे टर्म उरला तेन्ना हेणी सुरू केल्ले आसा। म्हणजे तुमची कार्डां कितले आहा तितले तुमी खेळले, दाखयले की तुमकां इशू ना, मुद्दे कांय ना म्हणून कळ्ळे। आतां आनीकूय सोदतले, सोदा तुमकां मुद्दे मेळपाना। कित्याक जो सरकार विकासाची पावलां मारीत फुडें वयता, जे उदरगत करता, गरिबां पासत स्किम्यो दिता आनी गरिबां पासत जो सरकार पावता तशें आमी पावलेले आसा, म्हाका दिसना लोक केन्ना विरोध वचपाक शकता म्हूण। आतां थोड्यांचे कान भरता, थोड्यांचे अफवा उठयता, सारके तांकां एजिटेशनलिस्ट मायंड हाडटा, म्हणजे कितें हें गडबड करून दाखोवपाचें। तेन्ना तांकां खबर ना ते गडबडीन घुसपतले तेच म्हूण। आनी आमकां खबर आसा बरे भाशेन गोंयकारां खातीर कितें करपा जाय कितें ना करपा जाय।